मांद्रे मतदारसंघातर्फे SC कम्युनिटीची मीटिंग जावन आणि सगळ्यांच्या सहमतीन ही कमिटी निवड झालेली आसा आणि ह्या कमिटीची जी नावां आसात ती आज हांव डिक्लेअर करता. पयल्यात पयले आमचे ह्या कम्युनिटीचे प्रेसिडेंट जावन आसा अनुभवी श्री रामनाथ पवार. मागता तांच्यांनी फुडें येवचें. रामनाथ पवार हे ज्येष्ठ असे कार्यकर्ते आणि आज मोगोचे मांद्रे मतदारसंघाचे SC कम्युनिटी ह्या कमिटीचे ते आज अध्यक्ष जावन आसा. तांचे स्वागत. नेक्स्ट फुडें स्वेचल आगरवाडेकर हांकां वायस प्रेसिडेंट म्हणून नेमलेले आसा, निवड जाल्ली आसा. मागता तांच्यांनी फुडें येवचें. स्वेचल आगरवाडेकर ह्यो जावन आसा वायस प्रेसिडेंट. सगळ्यांनी जोरदार ताळ्यो मारच्यो. आनंदाची गोष्ट तांकां. दुसरे वायस प्रेसिडेंट जावन आसात श्री एकनाथ चोपडेकर. तांकां विनंती आसा. तिसरे वायस प्रेसिडेंट श्री विजय परास. समीर आगरवाडेकर. ताचे फुडें आसात गौतमी मांद्रेकर. आणि सीताराम चोपडेकर. उपस्थित ना पण तांचें नाव आसा श्री सीताराम चोपडेकर. आणि अभिनंदन म्हणटा रामनाथ पवार सरांक तेंची आणि त्यांच्या टिमीकूय अभिनंदन की त्यांच्या सारखे सिनियर मोस्ट ज्यांच्यांनी कितकेशे कार्य समाजा खातीर आपल्याक न्हू बाकीच्या समाजा खातीर काम केल्लें आहा आणि त्यांचे एक्सपिरियन्स आयज ते आमचे कडेन शेअर करतले आणि आमकां आयज मदती खातीर आमच्या मोगो पक्षात मांद्रे मोगो पक्षा खातीर ते काम करपाक आपुणून फुडें सरल्यात. आणि अभिमानाची गोष्ट की ते आयज मोगो पक्षाचे SC समाजाचे अध्यक्ष म्हणून आमकां लाभल्यात. खरेंच धन्यवाद. आणि एकदा की तुमचे आशीर्वाद आमचेर पडचे कित्याक आमी खूप ल्हान आणि तेंचे एक्सपिरियन्साचेर आमकां खूप कितें कितें शिकोवंक मेळटलें. परत एकदा धन्यवाद. तशेंच मनीषा मांद्रेकर हे आमचे स्वर्गीय माजी आमदार देवू मांद्रेकराची सून आणि ते राजकारण त्यांच्या घरान इतली वर्सां तेंच्यांनी पयला. सो म्हाका दिसता ही एक टीम गावल्या. एकनाथ आसा, सुनील आसा, ही एक बरी टीम गावल्या SC समाजान जी फक्त SC समाजा खातीरूच न्हू. तांकां रिक्वेस्ट आहा बाकीचे समाजान तुम्ही काम करून फुडें सरा. कित्याक प्रत्येक टायमार आमी पळयला की राजकारणात तितक्या पुरती तितक्यांकूच थंयच दवरतात. पण आता तुमची ही टीम तुमच्या समाजा खातीर काम करूंक जाय आणि भायर दुसऱ्या समाजा खातीर काम करपाक जाय. जर तुम्ही फुडें सरशात जाल्यार म्हाका फुडें काम करपाक बरें पडटलें. आणि प्रत्येक तांकां एकूच उतर दिता तेंच्या वाड्याचेर जे प्रॉब्लम्स आहात जे आमी घराघरांनी वयतात तेन्ना डोर टू डोर करता पळयतात की कितलेशेच इश्यूज प्रॉब्लम्स आहात. ते प्रॉब्लम्स वाड्यांनी तेंच्यांनी मिटिंगे घेवपाचे म्हाका आफोवपाचो तांकां उतर दिता, आश्वासन दिता, उतर दिता की त्यांच्या वाड्यात कसलोच प्रॉब्लेम म्हणटात तो फुडें आनी 5 वर्सां नासतना. परत एकदा धन्यवाद रामनाथ पवार साहेबांक आणि त्यांच्या एंटायर टीमी. की मोगो पक्षान तुम्ही आयज जॉईन जाल्यात आणि एक कमिटी तुमची डिक्लेअर केल्या. धन्यवाद. SC समाजा खातीर जे आयज खुशी दिसली की ही बरीचशी टीम एक स्ट्रॉंग टीम आमकां वावरतली आणि फुडें आसतली. सो तेका एक सदांच आमी खंयचे फंक्शन जावं कितें रिटर्न गिफ्ट म्हणून दितात. तशें आयज SC समाजा खातीर आमी अनाउन्स करतात मांद्रे MGP आयज अनाउन्स करतात की आमी स्कॉलरशिप 10 वाडे आहात मांद्रे मतदारसंघात 10 वाडे SC समाजाचे आहात तांकां आमी
स्कॉलरशीप आयज डिक्लेअर करतात. जे भुरगीं तुमची जी भुरगीं एज्युकेशनाक फुडें शिकोवंक सोदतात हायर लेवलीचेर, जावं डॉक्टर जावं इंजिनियर जावं काही वयले हाय लेवलीचेर एज्युकेशन शिकोवंक सोदतात तेंच्या खातीर आमी स्कॉलरशीप दवरल्या. 5 भुरग्यांक आमी एव्हरी इयर स्कॉलरशीप दवरल्या. ती मागीर जर फुडें वाडोवची पडली जाल्यार वाडोवया. सध्या आमी डिक्लेअर करता की 5 जाणांक आमी स्कॉलरशीप हायर एज्युकेशनाक आमचे कडल्यान मेळटा. सगळ्यांत पयलीं म्हजें नांव प्रवीण वांयगणकर, मंडळ अध्यक्ष. आयज आमी नवीन कमिटी काडल्या. तेजे अध्यक्ष आमचे पवार सर आनी मांद्रेकर मॅडम आमची सेक्रेटरी आनी सगळे एंटायर टीम. तांकां काळजांतल्यान थँक्यू म्हणटा आनी तांकां धन्यवाद दिता की आयची आमचे हे कमिटीक ही फुडल्या फुडें काम करपा खातीर आमी आतां टीम काडलेली आसा. एससी समाज सदींच फाटीं आसा. सो आयज तेंच्यांनी खंय तरी फुडें सरान काम करून आपलें काम करून घेवपाचें. तेजे खातीर भाईन तांकां सपोर्ट करचो आनी येणाऱ्या काळात आतां फुडें काही 3-4 म्हयन्यांनी इलेक्शन लागीं पावल्लें आसा. तुमी सगळ्यांनी एक रावचे, एक संघ रावन काम करून घेवचें भाईक वचून अशें हांव मागता. आनी भाईक येता त्या इलेक्शनाक विजय करून हाडचो इतकें मागता आनी 2 शब्द सोंपयता. थँक्यू. धन्यवाद वांगणकर. खास बोललो तूं त्याबद्दल. जो तुका काय सपोर्ट जावो आणि कार्य तुझ्या बरोबर करून जाय ते एक दुसरें नाव येवन करता. हय.